आमचे सुगंध आमगे प्रमिना ए प्रमिनान सर्वेस्पराच्या उर्मिना प्रतिबंधिष्टानो en नवेन तशें ही परब शेवटाक पावोवपाक जायत्यांचो आनी सगल्यांचो आदार आसा. सगल्यांचें हात आनी बोट आसा आनी जो देस्पेज करचो आसलो मागीर नासतना व्हडल्यांतलें व्हडलें ओजाप बिजबीत म्हणल्यार इश्पा भायर तुमचो आदार पयशे वाटेन आमकां फावो जालो. हें मनान धरून नोवेना वाड्या फामिली पासत आमी मागून भेटयल्यांत जाल्यार आयज आख्खी फिरगोज आमी आल्ताराचेर घालता. म्हजे बराबर फादर नेल्सन उंड्यान सोऱ्यान तुमकां घालता आनी तुमचें ओरपण देवपाक करचें करून इतलेंच आमी मागतले हांव. स्पिरिच्युअल एंड टेम्परल बेनिफिट्स कुडी वाटेन आत्मीय वाटेन सगलें बोलेपण तुमकां आशिर्वाद. रायज डिकॉस्टा आपलो जल्मा दीस मनयता तशेंच गेब्रिएला आनी मॅग्नस फेरांव आपलोय जल्मा दीस मनयता. तांचेय पासत जिविता देण्या पासत देवाक दिनवासुया. आयज फेस्ताचो दीस म्हणटोच कुशालकायेन ह्या फेस्ताच्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे हे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं.
मोगाळ भावा भयणीनो, 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी आमच्या आस्काऱ्या बागीवन जुजेची परब सोमरमतां. बागीवन जुजे मारेचो पोती आनी जेजूचो बापूय आमच्या जिविताक आमकां व्हड देख दिता. देवाचो भक्त कसो देवाच्या दोळ्या मुखार प्रमाणीक तो वट्टलो, पोती कसो आपले गोरकानीचो सदांच हात दवरलो आनी बापूय कसो आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळल्यो. आनी आयज आमकां तो एक गोवाय आमचें जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिवितांत देवाची खोशी करून जिवंक. तर हे आयचे परबेक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार बागीवन जुजेची देख घेवन आमीय गोवाय जावया. ह्या दिसांनी नवूय नवेनांत आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ केला आनी कशे भाशेन आमच्यान गोवाय जावंक येता तें आमी देवाच्या उतरांतल्यान याज्ञिकाच्या प्रवचनांतल्यान आयकलां. तर ह्या आमच्या आस्काऱ्याची आमी सदांच देख घेवन ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आपणावून आनी आमचें कुटुंब ताच्या पवित्र कुटुंबा सारकें करूंक आनी गोवाय जावंक ह्या परबेच्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. जायत घडये बागयोन जुजे भाशेन आमी खरे गोवाय जेजूचे जावंक ना. जायत घडी आमच्या चालत्या जिवितांत जेजूक आमी नाकारला. बागयोन पेद्रू भाशेन आमी म्हणलां जायत आमी ताका वळखोच ना. आमचें उणेपण मानून घेवया, पातकां ओळखून घेवया. बागयोन जुजेच्या नांवान मजतीन देवा लागीं बोगसणी मागुया. पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांचे धरून तोंडां उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बूड अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Sorgi moi ma deva, Amen.
भाग्योन जुजेच्या मोजुतीन केरीत भाशेन मागुया ह्या द्रामापूरच्या सगल्या पिडेस्तां पासत परदेसान वावुरतल्या पासत गेल्या वर्सा सगळीं मरून गेलेल्या पासत सगळीं आमची इंतेसवां ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्वजतायेन भाग्योन जुजेक तुझ्या पुताचे बो भाग्योंत आवयचो पोती जावंक तुवें विंचून काडलोय. ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विणवणेन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जीव आनी कुटुंबांचे वडील आपणाचे आधीन आसलेल्यांक जतनायेन आनी मैपासान सांबाळूं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सामार बाबार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तोरे तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्याच्या पोल्यांचेर दुखां वावतीत तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनी एकदां म्हणुया
परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुंय म्हाका विसो तूं दिताय, तोंड उदका सोरी पावयताय, तुंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत, गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपान दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतेली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, दुर्बल तसो वोट गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वा पोट भर जेवूंक खावूंक, सुकोलांत वा दुकोलांत जियेवूंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक, आमच्या बापाक, सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. Survespor तुमचे सोवे आसू. Mateva pormoni Jesu Christace शुभ वर्तमान.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेज जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, 2000 ओदीक वर्सां संवसार एक प्रश्न विचारता आनी तो प्रश्न म्हणल्यार, हू इज द डॅडी ऑफ जीसस एंड वॉट इज ही? जेजूचो बापूय कोण आनी कितें तो? आनी सुमार 2000 वर्सां पवित्र सभेन ओत्मीक बरयणाऱ्यांनी प्रयत्न केला जुजे कोण पळय तो आमकां सांगोंक. हें देवाचें उतर बायबल वाचल्यार बहुत थोड्यो वस्तू आमकां मेळटा, आनी त्यो म्हणल्यार जुजे आंकवार मारये लागीं लग्न जावंक ताचें उतर जाल्लें. तो प्रमाणीक बरो मनीस देखून जोकी आनी अन्नान भिंचून ताका काडलेलो आपल्या दुवे लागीं लग्न जावंक. हो जुजे जेजूचो फॉस्टर फादर म्हणून आमी ताका पाचात्ता. आनी बायबल म्हणटा तो दाविदाच्या कुलयेंतलो येतलो, इतल्योच वस्तू आमी जाणाव. पूण आदल्या कोरारांत इसायास प्रवादी चॅप्टर 7 इसायास प्रवादी म्हणटा, एक आंकवार चोली गोरबेज जातली आनी सोडवंडराक जल्म दितली. So prophet Isaiah was the first to tell us about Saint Joseph. प्रितीच्या भाव भयणींनो, स्वर्गींचो बाप बाग्योन जुजेक विंचून काडटा आनी आपल्या गोराब्याच्या म्हणजे पवित्र गोराब्याच्या होली फॅमिली ह्या कुटुंबाचो ताका CEO करून दिता. आयज काल जायत्यो प्रायवेट कंपनीज आसात, व्हडली व्हडली ऑर्गनायझेशनां आसात आनी ह्या सगळ्या कंपनीक एक CEO आसता, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर. आनी सर्वेस्पर देव जुजेक विंचून काडटा ह्या आपल्या पुतूच्या कुटुंबाचो CEO जावंक. आनी CEO म्हणजे कितें? C stands for caring. वय जुजेन जेन्ना स्वप्नान डिसिजन घेतलें, निचो घेतलो आंकवार मारयेक, गोरबेज जालेल्या आंकवार मारयेक एक्सेप्ट करूंक, ताणें आपलें चिंतूंक ना. आपलो फुडार कितें जातलो, लोक कितें उलयतलो, भुरगें कोणाचें जातलें, आपल्याचें चिंतूंक ना. ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ सेल्फलेस मॅन. मोगाळ, दुसऱ्यांची चिंता,
He was a very caring husband, a very caring father. So C stands for caring. आयज काल आमी पळयता जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटा जिवितान सगळें जिवीत आमच्या हातान ना, आमच्या कंट्रोलान ना, थोड्या पाट वयर सकयल जाता. कितले दादले दुसऱ्यांचे चिंतात वो आपले चिंतात. How many husbands are really caring towards their wives? How many fathers are really caring towards their families? जायते पावटी कुमसाराक बसता आसतना कावन्सिलिंगाक बसता आसतना दूख जाता. गोरजे भायर ह्यो वस्तोऱ्यो लग्न जाल्ल्यो वस्तोऱ्यो गोरजे भायर भुरगीं आपल्या बापायच्या हाताखाल कितलीं सफर जातात. It's terrible time for the wives and children when the man they are promised is not responsible. प्रितीच्या बाबूनो बाग्योन झुजे एक बरो बापूय एक बरो घरकार आसलो. Therefore his first quality was caring. He was caring, selfless man, caring, selfless husband and father. The next letter is E. प्रितीच्या बाबूनो बाग्योन झुजे आमकां आन एक क्वालिटी सांगता आनी तिसरी क्वालिटी म्हणटा ती ओ CEO. बाग्योन झुजे नोइन्स बरो कॅरिंग आसलो. He became a fantastic example. E stands for example. Silent example. आमच्या संस्थेचो स्थापणार आसिसीचो बाग्योन फ्रांसीस ही ताची मोलादीक उतरां. तो म्हणटालो सगल्या उगोत शर्मांव सांगात पूण गरज पळय तेन्ना उतरां वापरात. Preach all the times, but when necessary use words. म्हणजे आमच्या उतरावून आमचें जिवीत आनी आमच्यो कोरण्यो जिवितान कोरण्या वयर आमी ह्या संवसाराक शर्मा दिवंक जावो. ह्या आख्या बायबलान बाग्योन झुजेची उतरां बरयलेलीं नात. There is no recorded evidence that Saint Joseph spoke a word. But there is so much of evidence about his silent example. Bori dek, bore kornyo. आयज काल ह्या संवसारान जाय तोच बोबाव जाय तींच उतरांचो बोड भरपूर. इंटरनेटार वचत गेल्यार कितलें आयकोंक मेवता, न्यूज पेपर वाचल्यार कितलें आयकोंक मेवता. ह्या संवसारान एडवायस दिवपी शर्माव करपी जायतो लोक आसा. ताकाच लागून मदर तेरेसा म्हणटाले ही बाग्योन म्हणटा इट इज इजी टू गिव एन एग्जाम्पल बट इट इज डिफिकल्ट टू बी एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण दिवंक एग्जाम्पल दिवंक सोंपें पूण दुसऱ्यांक आमी उदाहरण जावंक एकदम डिफिकल्ट. And Saint Joseph gets full marks for this. He was a powerful silent example. And तिसरें म्हणटा तें O for obedience. सामुएलाचें पुस्तक म्हणटा देव सामुएलाच्या तोंडांतल्यान उलयता obedience is pleasing to me, not sacrifice. म्हणजे आमी मिसाक वसत मागणें करप आनी देवसां करप नोवेनां करप फेस्तां करप सगळें करप पूण आमी देवाच्या कुशेक आमी तर मान दिना. देवाच्या उतराक आमी कान दिना. एवरीथींग वेस्ट. हें सगळें करप वेस्ट. So obedience is more pleasing to God than all our devotions. जायत्यो पावटी आमी सगल्यो भायल्यो रिती करता पूण देवाच्या मना प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची चाल जायना. झुजे आमकां दाखोवन दिता. बायबल आमकां सांगता झुजेक खंय 4 पावटी सपनां पडलीं आनी ह्या 4य सपनांनी आंज बडवो येयलो आनी सांगलें सर्वेस्पोर देव तुका अशें सांगता
पयलें सोपन म्हणटा तें जेन्ना ताका कळून येता आंकवार मारे गोरबेस जाल्या लग्न जावच्या आदी गोरबेस जाल्या ही वॉज प्लॅनिंग सिक्रेटली टू लीव हर पूण स्वप्नानाच बडवो म्हणटा जुजे भियो नाका जें पळय कितें घडलां तें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन घडलां and Joseph obeys the word of God. दुसरे पावटी सोपोन पडटा हेरोड पातशाह भुरग्यांक मारूंक सोदता अनेक पावटी आंच पडवो येता म्हणटा जुजे बाळकाक घे आनी इजिप्ताक वच जुजे केन्ना प्रश्न विचारिना जेन्ना देव फरमायता तो आयकोता कान दिता प्रश्न विचारिना And many times when God speaks, the road map is not clear. इजिप्ताक वच रस्तो खबर आसा मॅप आसा खंयच्यान वचपाचें खंयचो रस्तो दवरपाचो जिवितानूय देव आमकां आपयता एक मिसांव करूंक मिसांव करूंक आपयता पूण रोड मॅप हाव टू गो अबाउट विथ आवर वोकेशन एंड मिशन समटायम्स वी डू नॉट नो पूण भाग्योन जुजे मांदून घेता देवाचें उतर बाळकाक आनी आपल्या पोतिनीक घेवन इजिप्ताक वेता तिसरे पावटी हेरोड पातशाह मेले उपरांत तिसरें सोपोन ताका पडटा पोत्तून इस्रायलाक येवंक आनी तो मांदून घेता आनी इस्रायलाक येता आसतना चवथें सोपोन बाबा बेथलेम वचूं नाकात गालिली वच Saint Joseph has been obedient to God every time without asking any questions. जरी तर आयज ह्या संवसारान प्रॉब्लेम आसा दुख आसा गेर्रान चलता झगडीं चलता द मेन रिजन इज देर इज नो ओबिडियन्स कितलीं भुरगीं आवय बापायक आयकतात कितल्यो बायलो आपल्या घरकाराक आयकतात कितले घरकार आपल्या बायलेक आयकतात कितलीं जाणां वडिल्यांच्या उतराक मान रेस्पेद दितात obedience is lacking आणि जेन्ना आमी एकामेकाच्या उतराक मान दिना प्रॉब्लेमां झगडी Saint Joseph tells us obedience is much better than sacrifice देवाच्या उतराक वडिलांच्या उतराक मान दीत जाल्यार ह्या संवसारान जाय ती शांती येतली प्रितीच्या बाबणीनो भाग्योन जुजे मोगाळ आसलो आपलें चिंतूंक ना आपल्या कुटुंबाचें ताणें चिंतलें ही वॉज कॅरिंग एंड सेल्फलेस ही गेव अ व्हेरी पावरफूल बट सायलंट एग्जाम्पल एंड ही वॉज ओबिडियंट आपल्या कुटुंबाचो देवान ताका कुटुंब रेडीमेड कुटुंब दिल्ल्या भाशेन ताचो CEO तो जालो आनी ह्या संवसारान आपली ओतमीक यात्रा तो करूंक लागलो ही आपली ओतमीक यात्रा कोत्ता आसतना 3 वस्तू आमी पळयता We can say he had a travel agency called CRS. CRS Travels, run by Saint Joseph. What is this CRS? C stands for courage. C stands for courage. देवाच्या कुटुंबाचो CEO कसो जावन ह्या संवसारान यात्रा करता आसतना ताणें काळजीदारपण दाखयलें पयल्या सुवातेर मारियाक गोरबेस जालेल्या मारियाक एक्सेप्ट करूंक इट वॉज नॉट अ इजी डिसिजन यू रिक्वायर करेज टू मेक सच डिसिजन्स दुसऱ्या सुवातेर गोरबेस जाले उपरांत प्रसूत जावपाचे दीस पावले तेन्ना दुसऱ्यां कडेन घर मागोंक एक रूम मागोंक आनी आपल्याच पत्नीचो पाठ करूंक इट्स नॉट इजी ही शोड ट्रेमेंडस करेज ड्युरींग द टायम ऑफ डिलिव्हरी आनी त्याच धाकटुल्या बाळकाक घेवन इजिप्ताक देंवंक सोंपें न्हय त्या टायमार गाडयो ना लायटी ना मोबायल ना कांय ना वाटेक चोर जनवारां ही वॉज सो करेजियस वॉट वी आर शोईंग टुडे करेज इज नथींग कंपेर्ड टू द बिब्लिकल हिरोज आमचे कडेन सगळी टॅक्नॉलॉजी आसा कॅमेरा मोबायल सगळी CCTV सगळी टॅक्नॉलॉजी आसा मॅप आसा GPS आसा सगळी आसा एंड वी टॉक अबाउट करेज We are not courageous. The biblical heroes were real courageous people.
आनी मागीर पोत्तून इजिप्ताक सावन इस्रायलाक घेवन गॅलिली वचोंक. How much of courage he has shown during his lifetime. C stands for courage. R stands for respect. ह्या संवसारान आपले जिवी जियेता आसतना रेस्पेदान तो जियेलो. आतां हांवें एवांजेल वाचला. जेन्ना स्वप्नान तो चिंतालो आंकवार मरियाक सोडून दिवंक, तो चिंतालो गुप्ती करूंक. आंकवार मरीचें नांव उबय नासतना. आयज काल आमी पळयता कितले दादले आपल्याच बायलेचें नांव पिड्यार कोत्तात. कितले दादले बापूय आपल्याच भुरग्यांचें नांव पिड्यार कोत्तात. एकामेकाक सोर करूंक कंपेर करून आपल्याच बायल्यांक आपल्याच भुरग्यांक सकला उडयतात. कितले बापूय आपल्याच बायलेक भुरग्यांक गाळी मारून पाचातात. We men have to learn a lot from St. Joseph how to respect women and children. ह्या संवसारान आपली यात्रा कोत्ता आसतना तो रेस्पेदाची मानाची यात्रा कोत्ता आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता how to respect women and children. C stands for courage, R for respect, and S for spiritual life. आयचो वांजेल सांगता बाग्योन झुजे दोर वोंत मुनीस आसलो. ही वॉज अ स्पिरिच्युअल मॅन. आनी लुकाचो वांजेल वाचीत जाल्यार लुकाचो वांजेल म्हणटा झुजेन आनी मारियान समोर 3 पैकी ते मानामेन दिलेले ते सगळे पाडले. आनी समोर ते पारमोणे सोनवारा दिसा आपल्या भुरग्याक घेवन देव मंदिरांत ती गेली. Joseph and Mary followed all the spiritual religious rules of their time. आयज कितले दादले मिसाक वसना रावतात घरा आनी मिसाकूय येत जाल्यार इगोजे भायर कोपेला भायर चटाकां मारूंक. कितले दादले आयज बापूय आपल्या घराचे फुडारीपण दाखयतात. स्पिरिच्युअल लिडरशीप. सगळ्या फॅमिलीनी एक सर्वे करीत जाल्यार जायती जाणां म्हणटली एटलीस्ट 90% विल से द वायफ द मदर इज स्पिरिच्युअल बट नॉट द हजबंड नॉट द फादर. बायलांक भुरग्यांक देवाचो मोग सांता भक्तांचो मोग. कितल्या दादल्यांक देवाचो मोग सांता भक्तांचो मोग. हाऊ मेनी men really show spiritual leadership? जायते जाण म्हणटा ओ पाद्री बरो न्हू तो पाद्री बरो न्हू ही फिरगोज बरी न्हू तें कोपेल बरें न्हू मिसाकूच वचपाचें बंद करतात. जेजूच्या टायमार सांत जुजे आनी मारिया जिवन आसतना तेन्नाय फारिजेवा मदें धर्मशास्त्रा मदें जायतें वायट चलतालें. बट दे डिड नॉट स्टॉप fulfilling their spiritual duties, religious duties. तेही वाईट असले तांच्याही जिवितान उणेपण असले. बट जुजे आणि मारिया faithfully observed the laws, religious laws given in their tradition and taught by elders. कित्याक देवाच्या मोगान ती देव मंदिरांत गेल्या मनशाच्या मोगान न्हय. All those who give excuses about priest and church and temple and whatever, not valid excuses before God. We go to the church for the love of God, not for the love of the people. आमकां लायक ना जाल्यार देव तरी लायक आसा म्हूण देवाचो मोग तरी आसा म्हूण आमी पवित्र सभेन भाग घेवंक जाय, वांटो घेवंक जाय, पार्टिसिपेट जावंक जाय. ह्या संवसारान आपली यात्रा चलयता आसतना ही ताची ट्रॅव्हल एजन्सी CRS, courageous, respectful, spiritual लिडरशीप फुडारीपण ताणें दाखयलें. आनी हेंच करूंक सांत जुजे बाग्योन जुजे भोव करून ह्या आमच्या फिरगोजेन द्रामापूर फिरगोजेन आसलेल्या दादल्यांक बापायांक आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो 9 दीस नोवेना आमी केल्या. आयज फेस्त आमी कोत्ता. कितें तरी कसले तरी गूण तत्वां सांत जुजेची आमच्या मोतीन दवरुया ह्या वर्सा. First of all, CEO, he should be caring, give a silent example, be obedient. ह्या वर्सा तरी भोव करून आमच्या दादल्यांनी बापायांनी ह्यो क्वॉलिटीज आपल्या जिवितांत दाखोवन दिवच्यो.
आनी तुमची यात्रा चलता आसतना मरण केन्ना येतलें तें सांगोंक जायना. जुजे भाशेन सदांच विस्वाशी रावंक, जुजे भाशेन सदांच जेजूचे बरे गोवाय जावंक, काळजीदारपणाचे गोवाय, दुसऱ्यांक पावता तसले गोवाय, दुसऱ्यांचे बरें चिंता तसले गोवाय, दुसऱ्यांचे आयकोता मान रेस्पेद दिता तसले गोवाय जावंक एकदम गरजेचें. आनी हें जावन आसा आमकां आयज आपोवणें. The theme of today invites us to be witnesses like Saint Joseph. जरी तर हें मनान धरिना 2% तरी आमच्या जिवितान दिश्टी पडना, then it will be like offering sacrifices without obedience. भाग्योन जुजे केद्या व्हडलो नमुनो आमकां. We have so much to learn from him. जरी तर देवाच्या उतराचेर ह्या बायबलाचेर चड खांड ताच्यो मेळना, तरी आसतना just sitting and thinking about him we can learn so much. आमी ताच्या भाशेन खडेगांत खांबे कशे गोवाय जावंक, भावार्थाचे गोवाय जावंक खोतखोत्यान ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. आमेन. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवाक. Ankwar mare thain sanmalo, pons plata kal thane kausasle, taka kusa zullo, tomelo taka nikipilo, tomelya moden diolo, tisri sa melelantlo jibon zalo, sorgat zullo, sorpudvidar deva bapacha usmiak busla, indian jiveni melenchi munsubi korundetulo, sotmanta povitatmyam, katolik povit subik, bogdan saiktar, patkanchem boksuni, भाग्योन जुजेच्या मोजोतीन थोडीशींच मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी, याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियेवूं आनी देवा पेल्याच्या नदरे मुखार तांचें प्रामाणीकपण परजोडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे आसलोली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आनी पोरजे कोरे राजकी फुडाऱ्यांचे नीज गोवायते जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो सांगात मागुया. आयज ब्रह्मपूरची फिरगोस आनी आमी फिरगोसकारां ही आमच्या आस्कार्याची परब समोरमतना आमच्या आस्कार्या वरवीं जायती बेसावां घाल आनी आमचेय कुटूंब पवित्र कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. गेल्या वर्साक जायती आमची भावां भयणां हे पोरबेक आसलोली, पूण ह्या वर्साक ती नात. तर देवा बापान ताका सासणेक सूख दिवं आनी जिवी आसलोल्यांक बरी भलायकी दिवं म्हूण
त्याच बापा लागीं मागुया. हे गंभीर परिस्थितीत आसतना लेगून आमी ही परब समोरंबूंक आनी परबेची कुशालकाय सगल्यांक पावूंक आमचो पाद विगार फादर विक्टरान आनी फिरगोसकारांनी जायतो तोकोस घेतला. तोर देवा बापान ताचेर जायती बेसावां घालूं आनी जेजू गवळ्याचे ताचे जिवीत जावं म्हूण मागुया. मोगाळा बापा, तुवें विंचून काडलेल्या भाग्योन झुजेच्या नांवान थोडीशींच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या, ती तूं मांडून घे म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. ध्याना तयारीच्या वेळार आमी गीत गावया. सिफो आसा जेजू आसा जेजू. म्हज्या मुखाल बाबणी नो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापा कमांदाद असलें जा म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा, ह्या संवसारान तुज्या पुताची जोतून घेवच्याक भाग्योन झुजेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उगडास काडून ही वाकाणणेची बोली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मोजत आमकां मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकाणटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्याचा कराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे थळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाकंता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती थावन वसम ते पर्यान तुका एक निर्मोल बेटोणी करच्याक एक आशा पर जातूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bawa taco good purgotuja. बापा आमच्या सोडवणीचे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयो नासा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टागोज जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्या सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव बागेंत आंकवार मारयेच्या तुज्या बागेंत दोन दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या बागेंत जुजेच्या आनी सोमेस्त भोगतांचे सगाता तुवें बिचून काडलोल्यांचे दायजंत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या चक्रा फ्रांसिस्क आमच्या बागेंत बापाच्या आनी फिलिपनरी आमच्या गोडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दोर मुणयारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोली सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबाडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोन्नवाड्या बापा संवसारांत शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागोतींत ह्या संवसाराक अंतरलोल्या समेस्तांक मोही पासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजे मोहिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो वासो आसा
क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बरो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. भाग्योन जुजे भाशेन आमी खरे जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार मागणे एकदम गरजेचें हे मनान धरून जेजून शिकवलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलोतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजभट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मगान एकामेकाक शांती दिवया. जेजून सर्गींच्या बापान भाग्योन जुजेक जेजूचो बापूय जावंक विंचून काडलो आनी जुजे जालो काळजीदारपणाचो रेस्पेदाचो गवाय. ओगेपणान बरी देख ताणें दिली. असलेच गूण आमचे जावंक जुजे भाशेन आमी कोडेगान गवाय जावंक जेजू आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगलीं सुभागी. मोगाळा जेजू तुज्या कुडी रोगतान तूं आमकां पोसताय देखून आमी तुका दिनवासतांव. कितलेशेच दीस जाले आमी तुका शेवूंक ना. तोरी आसतना भोव पवित्र संस्कारांतल्यान आत्मीक वाटेन तूं येताय देखून आमी तुजे उपकार आठयतांव. आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवन जुजे तुज्या बापायची आयज आमी परब समोरतना ताच्या जिविता खातीर तुका दिनवासतांव. सदांच तूं आमच्या सांगाताक राव आनी आमकां तुज्या मोगाची आनी बरे खोबरेचे
पुर्जोलीत गोवाय कोर. तुजे सोशिल्लीं आमकां वेगळीं जावंक कोदींच दिवं नाका आनी सगळे बरेपणा खातीर आमी तुजे काळजांत तावन उपकार आठयता आनी तुजी स्तुती गायता. क्रिस्प्रसाद शिवतना आमी गीत गावया D28 मोच्या जेवणाक येयात. शाबास बोऱ्या आणि विश्वासी चाकरा ये आणि तुझ्या दुनियांच्या सुखांत वांटो घे. प्रार्थुया. बापा स्वर्गा संवसाराच्या दुनिया तुझो पूत संवसारान आयलो तेन्ना बागेवन झुजेन आपल्या प्रमाणीक आनी कालते सेवेन सोडवणेच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजतीन आनी ह्या जिवीत दितोल्या संस्काराच्या बोलान आमचें जिवीत सदांच प्रमाणीक आनी पवित्र जावं. सोडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें जावंक ना.
उदारपणांचा उपयोग करून बागयोंत जुजेन आमचो आस्कारी द्रामापूर शिड्यांताय एक व्हडलें ओजाप केलें आनी हें ओजाप बागयोंत जुजेन करून दाखयलें. आनी हें म्हणपाक कारण आमचो पात्रोन बागयों जुजेची परब करूंक फामिली फाटल्यान वर्सां वरस फूल ना पाकडी काडटाले हांव, घरां गोरी येतालें हांव. पूण एक पावट मारे कारपिडीक लागून आवगोडाईक सांपडलें हांव अशें म्हाका दिसलें. देखून कॉन्ट्रिब्युशन नाका केलें. हें तुमकां 90 दिसांनी कळयलां. तरी आसतना कोण ना कोण आयले. आपूण लायव्ह टॅलिकास्ट स्पॉन्सर करता, दुसरे कोर फुलां भेटयता एक्सेट्रा. इतलेंच सांगलोलें, पूण जालें कितें? एक व्हड विजमीत. पावसा भाशेन थोड्यांची डोनेशन्स येवंक लागलीं. बागयोंत जुजेची पदवी आपली ताणें दाखयली. हें सगोट जाता तें पळोवन हांव सारकोच घुस्पलो. उपरांत परशी येवन फॅमिली फाटल्यान आपलें दान दिवंक बॅट सुरू केली. वाड्या पोरमोणे आपकोशेन फॅमिलीज नंबर आमचे लागीं पुरशी येवन दान भेटयलें तें अशें. बातेवाडो 14 फॅमिलींनी 60,500 रुपया. बोंडोरी 23 फॅमिली 49,000 रुपया. आदमोरो 13 फॅमिली 19,500 रुपया. फेरांवाडो 8 फॅमिली 14,000. जामकोटो 25 फॅमिली 50,500 रुपया. उदेगा 6 फॅमिली 19,000. पाद्रीगेले 7 फॅमिली 9,000. तोळेबान 3 फॅमिली 8,000. शामोडी 30 आनी 9 फॅमिलीज 1,30,08,000. सेंट मिंगेल 40 आनी 9 40 आनी 50 फॅमिली त्योय बेगीन चालू जावच्यो. बागयोंत जुजे लागीं तुमचे पासत इतलेंच मोजें सदांच मागणें जातलें. देवान तुमकां 100 दिव आनी भलायकेन सांबाळूं. जी न्यूज TV ओनर मॅथ्यू कारांजालींचो इतलो तो उदार खूब उदार घोडटा ते भाशेन सजमोन FM आग्नेल बराबर आमकां जाय तो आदार केलो. FM आग्नेल हांगासर आसा म्हजो काळाचो इश्ट. हे फाटले 10 दीस TV कास्ट ऑपरेटर जावन वावुरलो. जाय तो ताचो हुस्को जालो. अर्दे वर पयलीं येवन सगळें जाग्यार घालतालो. जाता तितलें बरें दिवंक तो वावुरलो. मॅथ्यू आनी आग्नेल तुमकां म्हज्या नांवान आख्खे फिरगोजकारांचे दिनवास देव बरें करूं. ऑल्टर नेटोवपाची खूब घास घेतली. लोरिना आनी एनी आमचे दिनवास. फादरान ओबिडियन्स हाचेर खबर केल्या नियाड घेतला. जुजेचो व्हडलो गूण बापायन उलो केला. हेंच ओबिडियन्स कांयच पडे नासतना रेन्झी सेबी डेन्झेल क्लारिना रिहाना आख्खे नोव्हेंबर आनी आयज तुमच्या गितांतल्यान वाजोवपांतल्यान सगळो सेवा धर्म ओडता बोरीत केलो. आमचे तुमकां दिनवास आनी परबीं. रातूस डेकोरेटर्स सोबीत लायट डेकोरेशनाक लागून
तुका आनी तुज्या सांगात्यांक आमचे दिनवास. PPC वांगड्यांक मांडावळ लिटर्जिकल सेवा धर्मीक बरे भाशेन फुडें व्हरूंक जाय तो तुमकां तोकस घेतलो. प्रॅक्टीस बाते भाशेन केली. तुमकां म्हजे दिनवास. फादर नेल्सन लोबो, आमचे द्रामापूर फिरगोजेचें आमंत्रण तुवें मानून घेतलें. परबी मिसांत वांटो घेतलो आनी आमचे पासत मागलें. चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं आनी बागयो झुजेचे मजतीन सगलो तुमचो गवळीक वार फळादीक जावं. फादर नेल्सन आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक तुमकां खुशाल भलायकेन बोल्लोली, कुडी वतम्या वाटेन आशिर्वादान बोल्लोली परब हांव दितां. फादर विक्टराक देव बरें करून म्हणटा. म्हाका सोयीक दिलो ही परबे दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी देवाचें उतर परगटूंक आमी हांगासर पाद्री पियो मोडी नाबेली आसलेले कापुचीन फ्रात भाव सगले म्हज्या भावाच्या नांवान तुमकां बरें फेस्त हांव दितां आनी तुमच्या पासत मागता म्हूण भास दितां. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागयात. सगल्या संत भक्तांची भोग करून सांजुजेची आमी परब संभरमता. तांची मोहिमा आनी संतोश देवा तानूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भाग्योन झुजेच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटोवं. तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून खरे गोवाय जावंक देवाच्या आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां गोठाय मेळूं. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश भोगूंक पावूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात. भाग्योन झुजे भाशेन बरे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. हे परबेचे मीस टेलिकास्ट कोतले आयज राती 9 वाजता. शेवटाक आमी गीत गावया. U70 सायबा सांग सुजे.